श्रावण मासांत येवचे एकादशी दोन्ही शुक्ल पक्षा एकादशीचे काणी बद्दल हांव तुमकां सांगता. मागशी श्रीकृष्ण परमात्मो हस्तिनापुराक धर्मराया मेळच्या म्हणता तेन्ना उलयता बशिल्ले तेन्ना धर्मरायो कृष्णा म्हणटा, हे कृष्णा वासुदेवा मधुसूदना, म्हाका शुक्ल पक्षांत येवचे एकादशी बद्दल सांगतोय. तूं म्हाका श्रावणांत तुले कृष्ण पक्ष एकादशी बद्दल सांगिल्लें आसा. आतां म्हाका शुक्ल पक्षाचे एकादशी बद्दल आयकूं का? हे व्रत कोण केल्लें, हाजें म्हत्व कसं न्हय हें सांगची कृप करतोय तूं म्हूण सांगता. तेन्ना कृष्ण म्हणटा, युधिष्ठिरा, ही एकादशी अगदी पवित्र अशी. हे केल्या निमित्तानं कसनेची गेल्या जन्मा केले पाप असले बिचे ते परिहार जाता, सर्व संपत्त मेळता आनी तो मनुष्य मोक्षा पावता. हाजे बद्दल एक काणी बी आसा. द्वापर युग सुरच्या पयलें एक माहिष्मती म्हणले गांवांत तूं व्हड नगर तें अगदी संपत भरत राज्य. थंय महाजित म्हणले एक राय आशिल्लो. तो भारी हुशारू पराक्रमी आनी प्रजापालक आशिल्लो. तेगेले प्रजे कोट्ट तो तेगेले स्वता चेडूं कशें पळोवंक येताची तशें पळोवंक येताचें. कोणाक गरीबू श्रीमंतू अशी ताका भेद नाशिल्लो. कोणी चूक केले बा मागशे मुखार पळयना अशें तांकां समशिक्षीत आशिल्लो. तेजे तेगेले अगदी जवळचे कोणी उरो नवे संबंदीक उरो ना मित्र उरो कोणी उरल्यार बी तो न्याय करेक्ट दिता आशिल्लो. अशी प्रचारंजक राय जावन आशिल्लो. ताका समज न्हू तेगेले बायले बी अगदीची पतिव्रता आशिल्लो म्हणशिल्ली. इतलो टू उरल्यार बी ते दोगोले बायक चिंता कशें की म्हळ्यार तांकां चेडूं उरनाची. मुखार आपणाक आपल्या पित्र लोकांक कोण उदलताची हे विचार करता करता तो रायो भारी चिंताग्रस्त जाल्लो उरता. अशी आशिल्ली तेन्ना एक दीस तो राज्यसभेन बशिल्लो उरता. तेन्ना तेगेले अटूची प्रजा लोक बी मेन आशिल्लो बशिल्लो उरता थंय. तेंगेले तो म्हणटा, पळया म्हाका एक चिंता, हांव कसो पाप केलो म्हूण म्हाका चेडूं ना. हांव कितलो टूची यज्ञ याग केले, देव धर्म केले, देवाला आराधन केली जाल्यार बी म्हाका चेडूं ना. हाजे बद्दल हांव कसो करूं? तुमी कोणी गोत असले सांगाची म्हूण तेगेले मनांतली चिंत व्यक्त करता. ताका कोणी कसं सांगचें जायना पाप. अशी एक दीस रायो बेजारान बशिल्लो उरता तेगेले अरमनेंत. तो पटकन उठता आनी घोड्यार चोणी रान्ना वता. खंय म्हणटा की हे ना गुरी ना अमूक कडेन वचचें म्हूण. तो घोड्यार बसून वता. वता वता तेजी व्हड एक घनदाट जंगलांत वचून पावता. थंय नाना नमुने पक्ष, हस्त्य, वाघ आनी हरीण ओटू पळयता. प्रत्येक प्राणी बी तेंगेले चेडणाक सांबाळताची तेंगेले ते घुमपांत फिरता उरताचे. ते पळोवन ताका आनीक मना बेजारसो येता. देवा हे प्राण्यांक सुद्दां ना तूं एक चेडो बाळगून दिल्लें आसा, म्हाका दिलें ना म्हणून हांव कसो पाप केल्लें म्हण ताका मना बेजार जावन तो परत तो घोड घेवन आनीक मुखार वता. वता वता आसतना थंय ताका अगदी प्रशांत वातावरणाचे एक दृश्य दिसता. थंय ते फुलझाड, वेल्यो, परमळाची फुलनां, फुलां वेल्यो अशें दिसता. तशी मुखार गेले की ताका एक थंय न्हंयशी दिसता. म्हूण तो ते न्हंयत तिका वता. ते न्हंयतले गेले ते न्हंयचें वातावरण बी एक नमुने मनोहर उरता. ते न्हंयत राजहंस खेळता उरताची, बदक उरताची, कमला फुलां फुल्लील उरताची आनी ते दांडेरी ऋषी लोकांले कुटीर उरता. तो ते न्हंयतल्याक वचून पळयल्यार थंय ताका तेगेले नशिबान एक महान ऋषी ब्रह्मर्षी लोमेश म्हणले मुनी दिसतात. तांणी तरी ज्ञानाचे भंडारशे उरताचे. मस्त नमुन्याचे ग्रंथपठणांनी करून तांणी ब्रह्मर्षी म्हणून घेतिल्लो उरता. तांगेले दर्शन बी ताका एक नमुने तेगेले पूर्वजन्माचे पुण्यान जालें म्हूण सांगता.
तो तांकां पांय पडून राबता त्यांनी कशी पळयताची. तेन्ना राय म्हणटा, स्वामीन हांव माहिष्मतीपुराचो रायो महाजित म्हणून हांव हांगा आयिल्लो तुमगेलें दर्शन जाल्लें हें तुमगेलें नशीब म्हणका आनी तुमी कोण म्हण म्हाका सांगताच वे म्हणटा. तेन्ना ताणें म्हणटाची म्हगेलें नांव लोमेश म्हणून तेन्ना तशें म्हणचे ताका भारी खूश जाता. तो म्हणटा, अरे तुमगेलें नांव तर हांव मस्त आयकल्लो आनीक तुमगेले एक मागणी कशें की म्हळ्यार म्हाका पुत्र संतान जावं तशें तुमी आशिर्वाद दिवका. म्हगेलें कसं की एक सुकृत पुण्यानाची तुमगेलें म्हाका दर्शन जाल्लें आसा म्हूण परत तांगेली एक स्तुती करता. तेन्ना ते मुनी कसं करता की म्हळ्यार दोळे धांपून ध्यान करताचे आनी तांणी हे रायले पुरोजन्माचे कर्म कसं बाबा म्हूण पळयताचे. ते पळोवन तांणी दोळ सोडून ताका सांगता, राया गेल्ले जन्मांत तूं एक वैश्य आशिल्लो. वैश्य म्हळ्यार व्यापारस्त. तूं बेशे दुर्बळ आशिल्लो. तशें गांवां वचून व्यापार करता आशिल्लो. ते करता करताची तूं मस्त नमुने गांव फिरता. एक पण तूं व्यापारा खातीर वता आसतना एक रान्नां गेलो. थंय ज्येश्ठ म्हयनो देखून मस्त वत आशिल्लें. तूं वता वता आसतना तुका मस्त तान लागली म्हणून तूं उदका शोध घेता गेलो. सुमार दूर वतना पडना एक उदका सान तणशें मेळ्ळें तुका. तेन्ना तूं थंय उदक पिवचे गेले तेन्ना वासर घाल्ली गाय तिगेले ते वासरान चंकुच्या जेवच्या खातीर ते चेडा घेवन तेच तळाले उदक पिवच्या म्हूण आयली. जाल्यार तूं कशें केलें की म्हळ्यार ते गायक उदक पिवच्या दिलें ना तुवें. एक थंयच्यान तूं धांवडायलें आनी तूं स्वता उदक पिलें थंय. गायक पळयल्यार पांय पडताची. तेन्ना तूं गायन वासर घाल्लें तेन्ना ते गायक आनी वासरा मेळून जर प्रदक्षिण घालत एक प्रदक्षिण घालत विश्व प्रदक्षिण कळ्ळें तितलें पुण्य आसा. ते सवत्स गायक थंयच्यान तो वैश्य धांवडां घेवन आपण स्वता उदक पिता. हे मस्त पाप. वासर घालता तेन्ना गायक प्रदक्षिण आयल्यार विश्व प्रदक्षिण घालता तितलें पुण्य आसा. तसं आशिल्लें तेन्ना हे वैश्यान ते गायक धांवडायले म्हणलें ताणें तागेलें पाप कर्म वाडोवन घेतलें वर जालें. तशें राजन तूं गेल्या जन्माक ते पाप कर्म केलें देखून तुका हे जन्मांत तूं चेडूं ना पुत्र संतान ना म्हूण ते मुनी सांगताचे. ते आयकून रायाक भारी दुख्ख जाता. आपणाले एक जिवनांत तूं दुख्ख हाडून घेतलें म्हूण ताका कळटा. जाल्यार बी तो त्या मुनीक पांय पडून म्हणटा, स्वामीन खंयचेय पुणेन एक म्हाका उपाय सांगाची म्हाका चेडूं जावं तशी म्हणून पांय पडता. तेन्ना ताणें म्हणटाची, श्रावणांत तुले शुक्ल पक्षांत येवचे एकादशी पुत्रदा एकादशी म्हणून ती तूं कर. ते केल्ले हेज्यान तुका संतान भाग्य येता. एकादशी दिवस सकाळीं तूं कृष्णाले आराधन कर. ती सोडटोची हरिस्मरणे हरिध्यान हरिजप करका. रात्री जागरण करका. हेर दिवस परत विष्णुलेच पूज करका. ताका वामन पूज म्हणून म्हणटाची. ते करून कडे तूं पारायण करका. आनीक हे व्रत तूं एकल्यान करचें न्ही, तुगेले बायलीन बी करका आनी तुगेले प्रजाजनाक बी सांग करच्याक. आनी तांणी केल्ले व्रताचें पुण्य तुका दिवका म्हणून तांगेले तूं प्रार्थना कर गे. ते 2000 तुका चेडूं जातालें म्हणटा. हो राय खुशीन तांकां पांय पडता. परत तांणी तुका बरें जेव म्हणून आशिर्वाद दिता. तशी रायो आपणाले राज्या परत येता. येवं गे आपणाले प्रजाजना टापून ते मुनीन सांगिल्लो तूं सांगता. तेगेले प्रजेक तो म्हळ्यार भारी जीव अडना. राजन आमी म्हटलो करताशें व्रत म्हूण ಒಟ್ಟು लोक ते शुक्ल पक्षाचे पुत्रदा एकादशी व्रत करतात. रायू राणी बी करतात. प्रज लोक ಒಟ್ಟುची तांगेले पुण्य रायाक धार वचून दिताचे.
तशें न्हू रायो पाप विमुक्त जावन एक तेगेलें कर्मकांड संपेल उरता. आनी तशें थोड्या दिसान तेगेलो बायल गुरू अर्जन तिका 9 म्हयन्यान आपणे एक छंद हुशार बुदवंत चल्ल जाता. अशी ही पुत्रदा एकादशी केल्ली लोकांक, ही काणी आयकल लोकांक हें व्रत केलें तितलेंच पुण्य आसा. आनी ही काण आयकल निमित्तान वाजपेयी यज्ञ केले तितलेय बी पुण्य आसा म्हणून श्री कृष्ण परमात्मा युधिष्ठिराक सांगता. ही काण जर तुमकां आवडल्यार काणी लायक कराची, शेअर कराची आनी सबस्क्रायब कराची. कमेंट्स बॉक्सांत कमेंट्स घालाची. म्हाका ताज्यान खुशी येता.